आरोंदा जेटीच्या कामाक महाराष्ट्र सरकारान परत सुरवात केल्ल्यान आरोंदा, केरी, तेरेखोल आनी पालेचे लोक काचाबूल जाल्यात. ह्या जेटीर बोटी येतल्यो जाल्यार न्हंयतल्यो खडपां फोडची पडटलीं. खडपां फोडल्यार न्हंयचें उदक गांवांत भरतलें. नुस्तेमारीचेर परिणाम जातलो म्हूण लोक भिल्यात. पळयात रिपोर्ट. महाराष्ट्र सरकार आरोंदा जेटी बांदता. ह्या जेटीचेर बोटी आनी बार्जी येतल्यो. जेटीचेर पावपाक तांकां तेरेखोल न्हंयच्यान येवचें पडटलें. जेटी बांदता त्या वाठारांत न्हंयत खडपां आसात. बोटी भितर हाडटले जाल्यार ही खडपां फोडची पडटलीं. खडपां फोडल्यार ह्या वाठारांत हुंवार येतलो म्हूण थंयचे शेतकार आनी पारंपारीक नुस्तेकार भिल्यात. कितें जाता ते गव्हर्नमेंटा कडेन विनंती आहा की हेंच्यांनी काय करूं पूण आमची ती खडपां फोडूची न्हय. निसर्ग जो काय आहा तेका तेंच्यांनी हात लावपाचो न्हय. फिशरमॅन आणि त्याच्यावरच जीवन आमचे सगळे. फिशर 54 घरां आमची 54 लोक. तर फाल्यां सकाळी जर हे खडपां फोडली जाल्यार आमी रस्त्यार पडटलो. तर आमची खडपां फोडची न्हू आनी आमची गव्हर्नमेंटा कडेन इतली विनंती आसा की कोणाक काय करूंक दिवचा न्हय की फिशरमॅनाक त्रास जातलो त्याच्या खातीर. आनी आमकां इतको अनुभव आहा की जर ही खडपां फोडीत जाल्यार आनी केरी गांव रावचो नाय. हे व्यवहाराचे लोकांचे आयचे 60 आणि 65 वर्सांचो व्यवहार न्हू. हे पिढ्यान पिढ्या म्हणजे शेकड्यांनी वर्सां जावन गेलेले आहा. आनी हो व्यवहार आतां लोक तेचेरच रिस्पॉन्सिबल म्हणजे तेचेरच पोट भरप आनी कितें करप. एक खडपां फोडली जर जायत हे सगळे रेंव आसा. ही रेंवट जमीन सगळी तुका व्होन वचोंक आहा आनी गांवाचेर सुद्दां परिणाम जावंक आहा. हे जसो धंद्याचेर जातलो तसो गांवाचेर पासून तेच परिणाम जावपाक आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. पेनल्टीचेर येस आनी अपेस हो फुटबॉल गेमीचो भाग. पूण गोंयच्या टिमीक फायनलींत व्हरपाक शकलो ना हाचें दुख्ख जाता म्हूण FC गोवाचो कोच झिको मॅची उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. रेफ्रीनी कांय चुको केल्यात म्हूण झिकोन ताचेर फोग काडलो. फुडल्या ISL सिजनांत गोंयांत येवपाचें आसा मात अजून आपणे निर्णय घेतिल्लो ना म्हूण झिको उलयला. Que o FC Goa fez durante toda a competição. The feeling that we have is the good work that the FC Goa did during all the competition. Jogamos o tempo todo para vencer. We played all the time to win the game. E não foi possível dar essa satisfação à torcida daqui de Goa e poder levar o time até a final. And it was not possible to give this gift to our fans here to take our team to the final. Penalty faz parte, nosso time procuramos treinar. Penalty is part of the game. We practiced it. O André e o Amílio tiveram um ótimo aproveitamento ontem e hoje infelizmente não conseguiram fazer os gols. André e Amílio in the practice they had a very good score there, but today unfortunately it didn't happen. Pinero. Murray's up there, King Shook's header away, Andre Santos. Slabitska, here is Andre Santos, was he fouled? Not according to the referee, and that's a big moment in the game. Muitas chances no jogo. We had so many chances in the game. Penalty that was not refereed by the eu sinceramente não entendi a escalação desse árbitro. And since I didn't understand why they called this referee to referee the game. Porque ele apitou o jogo que era lá em Atlético de Calcutá. Because he was the one that refereed the game Kerala in Atlético. Ele não deu gol claro do Calcutá. And he was the one that didn't mark one very clear goal to eu não Garcia. tenho dúvida de que ele já estão interessados. Querem que eu fique por mais 2 anos. Of course, I think to come back. I talked to the officials of the club. Eu vou pensar. They're interested to me to stay for the next 2 years. Que vem, né? Agora é hora de. But now I need some time to think about it. You know, it's time that I have. Trabalhando longe da minha família. I have the holidays now, very far from my family. Aproveitar e quando acabar minhas férias eu vou dar a resposta, mas a minha vontade é voltar e do clube é continuar. Então agora a gente vai, acredito que possa chegar a um acordo. So when I finish my holidays, I will give the answer to the owners of the club. इतल्याने खबराची चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.